हांव श्वेता संतोष नार्वेकर तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार दिता। हांव आस्त बाळगिता की तुमच्यांनी कोंकणी क्रिएटिव्ह वर्ल्ड हे म्हजें चॅनल सबस्क्रायब केलां आसतलें, तशेंच म्हजे पयलींचे व्हिडिओज लायक, शेअर आनी कमेंट करूंक विसरूं नाकात। तर भुरग्यांनो, आमच्या आयच्या विशयाचें नांव जावन आसा उतरांची योग्य मांडणी करून पुराय वाक्य परत बरयात, जाका इंग्लिशीन rearrange the jumbled words given in the sentence and rewrite the sentence in a meaningful way अशें म्हणटात। विशयाक सुरवात करच्या पयलीं आमी कांय वाक्यां पळोवया। म्हज्या देशाचो म्हाका अभिमान आसा। केतन घरा वचून जेवतलो। हांव कोंकणी विशय शिकता। मदर तेरेसा गरीब दुबळ्यांक आदार दिताली। गोंयांत जायते पारंपारीक शेताचे प्रकार पळोवंक मेळटात। तर हांगासर ही पांचूय वाक्यां अर्थपूर्ण वाक्यां जावन आसा, जाचो अर्थ आमी सोंपेपणीन समजूंक शकता। तर भुरग्यांनो, आतां आमी आनीक कांय वाक्यांची देखी पळोवया। पयलें वाक्य, बऱ्या पणट्यो दितात पेटोवन प्रवृत्तींक येवकार। दुसरें वाक्य, शारांत रावंक गांवांतले लोक वचून लागल्यात। तिसरें, गांवांत एका पसरकार रावतालो एक। चवथें वाक्य, फामाद आशिल्लो म्हजो कुमार बापूय गांवांतलो। पांचवें, आवडटा प्रवास रेल्वेन म्हाका करूंक खूब। तर आतांच आमी 5 मिश्रण वाक्यां पळयलीं, जाचो अर्थ समजप कठीण थारता, कारण ही वाक्यां मिश्रण स्वरुपांत म्हळ्यार जंबल्ड आसतात। देखून अर्थपूर्ण वाक्य घडोवपा खातीर दिल्ल्या वाक्यांतल्या उतरांची योग्य मांडणी करून पुराय वाक्य परत बरोवप गरजेचें थारता। तर भुरग्यांनो, आतां आमी ह्या पांचूय वाक्यांतल्या उतरांची योग्य मांडणी करून पुराय वाक्य कशे तरेन परत बरोवंक येता तें पळोवया। पयलें वाक्य, बऱ्या पणट्यो दितात पेटोवन प्रवृत्तींक येवकार। हाची योग्य मांडणी म्हळ्यार पणट्यो पेटोवन बऱ्या प्रवृत्तींक येवकार दितात। दुसरें, शारांत रावंक गांवांतले लोक वचून लागल्यात। हाची जाप म्हळ्यार गांवांतले लोक शारांत वचून रावंक लागल्यात। तिसरें, गांवांत एका पसरकार रावतालो एक। हाची योग्य मांडणी म्हळ्यार एका गांवांत एक पसरकार रावतालो। चवथें वाक्य, फामाद आशिल्लो म्हजो कुमार बापूय गांवांतलो। हाची बरोबर जाप, म्हजो बापूय गांवांतलो फामाद कुमार आशिल्लो। पांचवें, आवडटा प्रवास रेल्वेंत म्हाका करूंक खूब। हाची योग्य मांडणी म्हळ्यार म्हाका रेल्वेंत प्रवास करूंक खूब आवडटा। म्हाका दिसता की तुमकां हो विशय समजला आसतलो। तर हाचेर आदारीत तुमच्या खातीर हो ल्हानसो अभ्यासक्रम। उतरांची योग्य मांडणी करून सकयल दिल्ली वाक्यां परत बरयात। पयलें वाक्य, पडिल्ल्या आवय भुरग्याची बांयंत रडटाली। दुसरें, तरणाटे शिकून हाताबायल लेगीत आयचे वतात। तिसरें, थांबोंक नासली जाल्यार अपघात गाडी जातलो व्हड आशिल्लो। चवथें वाक्य, आयतार मडगांव शिकपी येतलो पूत फाल्यां जाल्ल्यान घरा। पांचवें, समान दादलो मानूंक बायल जाव समाज लागला। सवें वाक्य, भिरी मारतात भोंवर सवण्यांची।
सातवें, आवय बाजारांत म्हज्या वतले पुस्तकां वांगडा हांव हाडूंक. आठवें वाक्य, भियेल्यात लागून लोक कोरोनाक सामके. णव्वें, बंदी भुरग्यांक वापरपाचेर आसा शाळेंत आज मोबायल. निमणें वाक्य, कार्यावळी वयल्यो टीव्ही म्हायती आमकां दितात. हांव आस्त बाळगितां की तुमी आपखुशीन हो अभ्यासक्रम सोडयतलीं. देव बरें करूं.